ओजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, इस्रायला सर्वेस्पोरा तुज्या देवाशी परतून ये. तुमच्या खोटेपणाकूच लागून तुमचे घट्टान जाले. खोटी दुखीची उतरां घेवन सर्वेस्पोराशी परतून येयात. ताका म्हणात, सगळें आमचें खोटेपण काडून उडय. आमकां नव्यान सूख मेळच्याक आनी आमच्या ओंटांनी आमी तुका वाखाणणीची भेटोवणी करच्याक सगळें आमचें खोटेपण काडून उडय. आसिरेच्यान आमची सोडवण करूंक जायना. गोड्यांचेर आमी आनीक बसची नाव. आमच्याच हातांनी केल्ल्या वस्तूंक आमी परतून आमचो देव म्हणून पाचारची नाव. कित्याक तुजेच सोवें अनाथाक काकलूत मेळटा. तांच्या अविस्वाशीपणाक हांव वळखत लायतलो. सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तांचो मोग करतलो. कित्याक म्हजो राग तांचे वेलो कोडसरलो. दोआ वरवीं हांव इस्रायलाचेर पडटलो आनी तो कोनेला सारको वसतलो. हिवरा परी तो पाळा घेतलो आनी ताचे फांटे पयस पयस पावतले. तो आर्जेंटिना वोदी सुंदर आनी लेबना परी दोमदोमीत जातलो. म्हजे सावलेक ती बसून येतली. गंवाचें पीक तांकां खूब मेळटलें. दाकांचे मोडे ती रोयतली आनी हेल्बनाच्या इतलो नावस्त सोरो तांकां मेळटलो. कुड्ड्या देवा लागीं एफ्रामाक आनी कसलोच संबंद उरला. ताचे मागणें हांवूच आयकतां आनी हांवूच ताचो सांबाळ करतां. हांव एका सदां हिरव्या सरू रुखा सारको. सगळी तुमची सुफळाय म्हज्याच थावन येता. शाणा मनीस ही उतरां समजून घेवं. जाणार मनीस तांचो अर्थ शिकूं. सर्वेस्पराच्यो वाटो नीट. बरीं मनशां तांचेर चलतात, पूण पातकी मनशां आडलून पडटात. देवाचे उठोणे, देवाचे वूड उपकार. स्वभाव वाखाणेची उतरां म्हज्या ओंठार तूं घाल. म्हणया वाखाणेची उतरां म्हज्या ओंठार तूं घाल. काकलूत जारा देवा काकलूत करून दाखय. बोव कोणवाल्या देवा गुन्यांव पुसून उडय. पातकांचे घोत धुवन म्हाका नितळ तूं कर. रेबांतलो काड म्हाका निर्मळ करून दवर. स्वभाव वाखाणेची उतरां म्हज्या ओंठार तूं घाल. काळजांत सोतूच आसल्यार तुका मानता सायबा. देखून काळजांत म्हज्या जाणवायरी गोय देवा. म्हाका नितळ करशी जाल्यार नितळ जातलो. तर कोर म्हाका धुवन बर्फा परस धवो. स्वभाव वाखाणेची उतरां म्हज्या ओंठार तूं घाल. निर्मळ काळीज रचून घाल तूं ओड्ड्यांत म्हज्या. थीर मोन घडून देवा परतून तूं दी म्हाका. तुजे कडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका. स्वभाव वाखाणेची उतरां म्हज्या ओंठार तूं घाल. तुजे सोडवणीचो म्हाका संतोश भोगूं. उदार मनान म्हाका तूं थीर करून सांबाळ. तुजें किर्तन सायबा म्हज्या तोंडान करच्याक म्हजे ओंठार तूं घाल वाखाणेची उतरां. स्वभाव वाखाणेची उतरां म्हज्या तोंडार तूं घाल. उद्गार Soy sorvesvora, soy sorvesvora, soy sorvesvora.
स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो तुमकां पूर्ण सोच शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळं तुमच्या मनांत हाडटलो. Soy sorbes fora, soy sorbes fora, soy sorbes fora, soy sorbes fora. मातेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या सिसांक म्हणलें, आयकात लांडग्यां मोदें मेंढरां कशीं हांव तुमकां धाडटां. देखून सोरपा पोरी चतूर तरी पारव्यां पोरी सादे जायात. मनशां तांय शिडूक रावात. ते तुमकां धरून धर्म सोबीत व्हरतले आनी आपल्या देवस्थानांनी तुमकां जेरबोन मारतले. म्हजे पासत राजा 500 वर्शीं तांच्या आनी भावाट्याचे फुडें तुमी गोवाय दिवचे खातीर तुमकां व्हरतले. पूण तुमकां धरून दितूच कशें आनी कितें उलोवचें तें चिंतू नाकात. कितें उलोवंक जाय तें तुमकां ते घडयेर कळीत जातलें. कित्याक उलयतले तें तुमी न्हय, पूण तुमचे बापाचो आत्मो तुमचे उदेशी उलयतलो. जिवेशी मारूंक भाव भावाक आनी बापूय पुताक धरून दितलो, पूण धुवो आवय बापायचेर उपरासून तांचो प्राण काडूंक लायतल्यो. म्हज्या नांवा पासत सगलो लोक तुमची दुयेस करतलो, पूण शेवटाक पर्यान थीर रावत तोच थारोवन जोडटलो. एक नोंगरान तुमकां दुमाळो दीत जाल्यार दुसऱ्या नोंगरान पळून वचात. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, मनशाचो पूत येवचे फुडें इस्रायलाचे नोंगरां तुमी भरून सोंपोवचें ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकानी तुका क्रिस्ता. नियाळ जेजून आपल्या शिसांक विंचून काडटाना तांकां पोलकी सपनां दाखोवंक ना. जसो आपणे खुरीस उबारूंक जाय तेच पोरी आपल्या शिसांकूय तांच्या जिवितांतलो खुरीस उबारूंक पडटलो म्हूण जेजून आदी फुडेंच तांकां कळयलें. जेजू आपल्या शिसांक पाठयतना येवचो आसा तो दुमाळो पयलोच तांच्या दोळ्या मुखार हाडटा. जुदेव लोक संवसारांतलें जिवीत 2 काळां मदें वांटताले. पयलो म्हळ्यार आतांचो काळ जो सगलोच वायटान भरलोलो आनी येवचो काळ आसा तो, जो देवाचो भांगाराचो काळ. हांचे मदें येता तो सर्वेस्पराचो दीस, जोडटेचो दीस. ह्याच संदर्भांत जेजू आपल्या शिसां आदीं फुडेंच तयार करता आनी येता त्या दुमाळ्यांत पिड्या पिडेंत थीर रावूंक आनी काळजीदारपणी फुडें वचूंक तांची लागीं मागता. भियेनासतना पवित्र आत्म्याच्या बळान ह्या काळाक फुडो करूंक आनी सोर्गींच्या स्वतांक विस्वाशी रावंक तांची लागीं मागता. पयल्या वाचपांत होसेया प्रवादी सर्वेस्पराचो संदेश पोरचे मुखार दवरून इस्रायल दूख करून काळजांत थावन सर्वेस्परा सोरशीं परतून येता ती खबर परगट्टा.